नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या या खाशेल्या विधानसभेच्या काळातल्या मध्यंतराच्या वेळार चलतल्या कार्यावळीत दी ब्रेक अवर आणि आयचो ब्रेक अवर आमी घेतात विधानसभेत गाजिल्लो एक प्रश्न घेवन विधानसभेत एक प्रश्न गाजलो पूण तो आज न्ही पूण काल न्ही पूण पयर आशिल्लो पूण तरी तो आमी सोडपाक सोदनात तो म्हणजे एज्युकेशनाचेर शिक्षणाचेर जे डिमांड्स आशिल्ले ताचेर खुबशी चर्चा जाली आणि शिक्षणावेल्या या चर्चे वेळार शिक्षण खातें सांबाळपी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान एक गजाल खास करून सांगली की शिक्षणा भितर आपूण शिक्षणाचो सगळो चेहरो मोहरो बदलपाक सोदता आणि तातूंत भितर शिक्षण नॉलेजेबल आणि एम्प्लॉयेबल म्हणजे ज्या शिक्षणांतल्यान ज्ञान खऱ्यांनीच मेळटलें आणि त्याच बरोबर नोकरी धंदो करपाचें ती एक हें मेळटलें अशे तरेचें करपाक सोदता आणि ताजे खातीर सगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट करपाची आपली प्रयोग करपाची आपली तयारी आसा। ह्या गजालीच्या संदर्भांतल्यान आमी डिस्कशन करपा खातीर एक दोन मनशांक हांगा आपयला, दोन व्यक्तींक आपयला। तातली एक व्यक्ती आसा शिक्षणा कडेन संबंधीत जाल्यार दुसरी व्यक्ती आसा शिक्षण संस्थे कडेन संबंधीत। तातले पयले आसात जे हेडमास्टर असोसिएशनाचे पयलीं प्रेसिडेंटी आशिल्ले, त्याच बरोबर एखाद्या गांवां भितर साल्वादोर दी मुंद सारक्या गांवां भितर हेडमास्टर जातकीर ताचे नंतर एमपीटीचे वास्को जे DPVR हायस्कूल आसा त्या हायस्कुलाचे हेडमास्टर आशिल्ले ते आणि तांकां रिटायर जावन आतां एक 8-10 वर्सां जालीं तरी अजून शिक्षण क्षेत्रा कडेन संबंधीत आसात ते उल्हास धुरी। दुसरे आसात ते तरणाटे स्कूल आदलें पूण मॅनेजमेंट तरणाट्याच्या हातांत अशी हळू परिस्थिती आतां गोंया भितर जावपाक लागल्या आनी तातूंत शिक्षणाक एक वेगळी तरेची विजितावस्था आमकां आयिल्ली पळोवपाक मेळटा। अशेंच एक शिक्षण संस्था जी कुडचडेची खूब फामादीक शिक्षण संस्था ती म्हणजे न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट ज्यांचे ताका काकोडकराचें स्कूल म्हणून वळखतात। तातूंत भितर सद्याक त्या मॅनेजमेंटा भितर सेक्रेटरी म्हणून काम करतात पूण एक नवी पिढी काम करतात। तांकां आमी हाजे पयलीं पळयला ते रस्त्याचेर बसून उपास करतना वा झगडटना आमी पळयला तो मिशन बायपासा खातीर पूण हांगा ते आयल्यात ते एज्युकेशनाचे एक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाचे सेक्रेटरी म्हणून ते प्रदीप काकोडकार आणि आज आमी डिस्कस करतात ते मिशन बायपास न्हय तर मिशन एज्युकेशन आणि हे मिशन एज्युकेशन जे मनोहर पर्रीकारान सांगलां। उल्हास बाब तुमचे कडल्यान आमी सुरू करुया। मनोहर पर्रीकारान सांगलें नॉलेजेबल एम्प्लॉयेबल आनी एक्सपेरिमेंट करपाची गरज आसा आणि एक्सपेरिमेंट करपाक आमी तयार आसात। इन्सिडेंटली रायट टू एज्युकेशन एक्ट जो गोंयांकूच अजून पर्यंत नोटिफाय जाल्लो नाशिल्लो नवो जो की रिव्होल्युशनरी एक्ट म्हणटात तोय बी एक्ट काल नोटिफाय जालो ओके आणि तातूंत भितरल्यान गजाली आयल्यो। तुमकां खऱ्यांनीच दिसता की जें चलता तें बरोबर चलना आनी नवें कितें तरी जावपाची गरज आसा जाल्यार कितें जावपाची गरज आसा आनी कितें आसा तें चलपाची गरज आसा? एक गजाल आमी ध्यानान दवरपाक जाय की बऱ्याचशा वर्षांन आमकां गोंयांक एक बरो शिक्षण मंत्री मेळ्ळा। पयलीं जे गोपाळराव मयेकर आसले ताजे नंतर शशिकला ताई काकोडकर आसली ताजे नंतर आज एक जो शिक्षण मंत्री मेळ्ळा स्वता इंटेलिजंट आसा, ज्ञानी आसा आनी ताका शिक्षणाची जाण आसा आनी तांणी जो विशय आतां घेतला की रिवॅम्प करपाचें फाटल्या 10 वर्सां किंवा तेच्या 10 वर्सां प्रत्येक काल जो आसता त्या काला प्रमाणे काही गोष्टी बदलत आसतात आणि आता जो काल आसा त्या कालानुसार काही बदल हे घडपाक जाय आणि आमकां फक्त गोंया पुरते न पळयता नॅशनल लेवल राष्ट्रीय लेवलच्यो सगळ्यो चेंजीस करपाक जाय आणि तांणी हो जो विशय घेतला नॉलेजेबल अँड एम्प्लॉयेबल हातूंत खरोखर इम्पॉर्टन्स आसा, म्हत्व आसा कारण नुसतें नॉलेज आसून फायदो ना तर ती नॉलेज आसल्या नंतर ते कशें इम्प्लिमेंट जावचें किंवा रिसोर्सीस खंय खंय आसा। एम्प्लॉयमेंट जर जाय तर तो भुरगो आपल्याक एम्प्लॉयमेंट जाय म्हणजे ताका नॉलेज आसचें पडटलें, सोचपाक जाय पडटलें। पयरूच एक विधानसभेन विष्णू वाघान एक बरो विशय काडलो ते आठवण जाता म्हाका की गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट थंयचे जागे वाडोवचे कारण आर्ट ह्या शिक्षणान की इतल्यो संदी सद्या मुंबय सारक्या आनी बरो पगार आसा, बरो वेतन बरें मेळटा आनी भरपूर संदी मेळटा। एनिमेशन आसा किंवा बाकीचे फायन आर्ट्स आसा तर अशा तरेन अश्यो आतां आज आमकां प्लंबर मेळना आनी कोण अशी कितलेशे क्षेत्रां अशें आमकां मेळना। सो त्या दृश्टीन इवॉल्व जर करीत तर म्हाका दिसता की हे नॉलेज आणि ताचे जे एम्प्लॉयमेंट हे दोनांकूय समीकरण करून ते फुडें वचूंक शकतले। प्रदीप तुका कितें दिसता की एज्युकेशन ज्या पद्दतीन चलता वा आज पर्यंत तुमचे पसून स्कुला भितर वा बाकी कडेन चलत आयलें तेच भशेन चलत रावचें काय नवे बदल घडपाक जाय जाल्यार कसले घडपाक जाय? बदल म्हणतो इनएविटेबल सद्याक आनी हो बदल सामको जाता तितले बेगीन घडपाक जाय। एक्चुअली आमी खूब फाटीं पडिल्ले आसात आनी हो एक म्हाका दिसता एक 5 वर्सां पयलीं हो विचार येवपाचो तरी देर आगे दुरुस्त अशें म्हणया आमी। आनी जी आयची जी शिक्षण पद्दती आसा ताजो अर्थवेवस्थेक ताळमेळच ना। अर्थवेवस्थेची गरज कितें त्या प्रमाणे शिक्षण पद्दतीन सप्लाय दिवपाक जाय। सो दिस इज बेसिकली डिमांड एंड सप्लाय
आज जे अर्थव्यवस्थेक जाय ते शिक्षण पद्दती दिना आणि शिक्षण पद्दती जे आमचे धाडटा भायर आउटपुट जे दिता ताजी अर्थव्यवस्थेक गरज ना असो एक खंय तरी सिनारिओ दिसता. सो ताका लागून अर्थव्यवस्थेची गरज कितें हे समजून शिक्षण पद्दती त्या प्रमाणे बदलपाची गरज आसा आणि जाता तितले बेगीन हो विशय हो खूब म्हत्वाचो विशय आसा. कित्याक गोंयचो फुडार जर पळयतले आमी आनी गोंयचो फुडार बरे तरेन घडयतले जाल्यार शिक्षण हे सगळ्यात म्हत्वाचें क्षेत्र. कारण कित्याक हातूंतल्यान जी आमकां नॉलेज मेळटा त्या नॉलेजींतल्यानच प्रत्येक क्षेत्राचो विकास डिपेंड आसता. सो ताका लागून हो म्हत्वाचो विशय आसा. हाजेर भरपूर डिस्कशन जावपाक जाय आनी एक बरे पद्दतीची शिक्षण पद्दती गोंयाक आमकां फुडाराक मेळपाची गरज आसा. म्हणजे एक्झॅक्टली कितें खंयची क्षेत्रां भितर चड कितें जावपाक? क्षेत्र म्हणजे अनेक. आता अनफॉर्च्युनेटली बऱ्योचश्यो इंडस्ट्रीज आमच्या गोंयांत कमी जाल्यो. कारणां अनेक आसतलीं ताका, पण शिक्षणाचे जो पॅटर्न जो आसा हाणें सांगल्या प्रमाणे की आमकां कितलोसोच डिमांड आसा पण शिक्षण तशें जायना आमचें. म्हटल्या नंतर 8वेक जेन्ना भुरगो पावता हांव बरेचशें पळयता की ताच्या फुडें क्वेश्चन मार्क आसता. पूण फुडें कितें करतलो? पेरंट्साकूय तितलें कावन्सिलींग आसना. नोकरी मेळपा खातीर इंडस्ट्री हाडची. नोकरी मेळपाक इंडस्ट्री म्हणना ज्यो इंडस्ट्री आसात हांव इंडस्ट्री कमी आसा म्हणनात. कित्याक ज्यो इंडस्ट्री गोंयांत आसा आज आमी पळयले एक आमी गोवन्स आनी नॉन गोवन्स कित्याक येता बिकॉज देर इज ऑफकोर्स डिमांड फॉर देम. सो हो डिमांड कोण क्रिएट केला? आमच्यो ज्यो वेकंट थोडी जागो आसात ज्या हातूंत गोंयकार दिश्टी पडना त्यो एरियाज तांणी टॅप केल्ल्यो आसा. सो इंडस्ट्री ऑलरेडी आसात पण त्या तरेचो क्रावड आमी इंडस्ट्रीक दिवपाक जाय. हय, तो एक पॉयंट जो सांगलो न्ही की आतां आमकां जर प्लंबर जाय मेळना आनी कोण वायरमॅन जाय मेळना इलेक्ट्रिशियन जाय मेळना. म्हण मेळना कित्याक लागून मेळना? आमचे भुरगे आकर्शीत कित्याक जायना? सर्वसाधारण आतां एक मोबायल आसा, मोबायलची दुकानां पडल्यान पण पळयत जाल्यार थंय सुद्दां कोण आमचे भुरगे वतानात चडशे. टेलिव्हिजन आसा अश्यो ज्यो आजच्यो नवीन जे हें जाला ताका बरोसो डिमांड आसा आनी भुरगे आमचे वताना. कारण शिक्षण पद्दतीन खंय तरी दोश आसा. पयलीं एक वेगळ्यो पद्दत आसताली की ऑप्शन्स भुरग्यांक कितलीं आसा ती पळोवंक जाय. ऑप्शन्सय जास्त नात तर ती ऑप्शन त्या प्रमाणे नवीन जो डिमांड आसा त्या प्रमाणे तो 8वे नंतरूच तो ऑप्शन जो स्टार्ट केलो. ऑप्शन म्हणल्यार आतां बेजिकली आतां गोंयचो जो बरो क्रीम ऑफ द सोसायटी म्हणटा हो आतां हळूहळू भायर वचपाक लागला. म्हणजे बेंगलोर आनी पुणे सारक्या शहरांनी स्थायीक जावपाक लागला आनी भायली गार्बेज जी आसा ती गोंयांत येवपाक लागला. हाका लागून एक सोशल फॅब्रीक खंय तरी टेम्पर जावपाक लागला. सो हो एक धोको गोंयाक मुखार निर्माण जावंक शकता. ताका लागून आतां IT हॅबिटेट सारके हो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो मागीर मुखार पॉलिटिसायज जालो. आज ह्या असल्या प्रोजेक्टाची खूप गरज आसा आनी तातूंत खरें म्हळ्यार रियल IT हॅबिटेट जावपाक जाय. इट शूड नॉट बी अ रियल इस्टेट, इट शूड बी अ रियल IT हॅबिटेट प्रोजेक्ट. सुदीपान एक जो सांगला मुद्दो न्ही की आयतारच्या जर बस स्टँडार जर वचून पणजीच्या तो जर 50-40 जर बसी पुण्याक वचपाक सोडटात तर 20 बसींनी गोंयचे भुरगे आसतात. इंजिनियरींग केल्ले, लॉ केल्ले, म्हणजे BPL म्हणत आपल्या हातून सगळ्या हातून ते भुरगे हांगा आसतात. हांगा गोंयांत तांकां स्कोप कित्याक ना हो मुद्दो विचारून घेवपाक. न्ही, मुद्दो असो आसा की सगळ्यो गजाली गोंयांक मेळटल्योच अशें कांय ना. भारता भितर आमी खंयूय वचपाक शकतात आनी खंयूय वचून नोकरी करपाक शकतात आनी सगळ्यो हांगा हाडच्यो अशेंय बी कांय ना. पूण प्रदीपान एक सांगलें तशें हांगची क्रीम आसा ती भायर वताय जायत. बट ज्या पद्दतीन तुवें म्हणलें की थंयची गार्बेज हांगा येता. सो तुजी म्हणणें कितें की ती गार्बेज गोंयांक क्रिएट जायना आनी आर वी गोइंग टू कॉल देम गार्बेज फॉर वीच दे आर कमिंग? मे बी मायग्रंट लेबर इज कमिंग, ऑर मे बी ते म्हणटा तशें मोबायल सारको करपाक प्लंबर जावं इलेक्ट्रिशियन जावं आनी कोण जाय हे सगळें हें एज्युकेशन न्ही. तूं गार्बेज म्हणटा शब्दाचो हें करता गार्बेज आय एम नॉट टॉकिंग इन रियल सम्स. म्हणजे आमी कॉम्प्युटर टर्म कशें गार्बेज इन गार्बेज आउट म्हणटा पण आमचे क्रीम आउट आनी गार्बेज इन जाल्ले आसा. सो यू डोंट टेक इट इन लिटरल सेन्स. हांव फक्त सांगूंक सोदता की शिक्षण पद्दती जो आसा जो आतां एक फाल्यां इंजिनियरींग कॉलेज आहा जर आमच्या गोंयाक एक 400 सिटाचो डिमांड आसा आनी आमी जर 700 आउटपूट दियत जाल्यार त्या पोजिशनाकय डिमांड ना त्या कोर्साकय डिमांड खंय तरी कमी जावपाक लागता. सो वी हॅव टू स्टडी द इनपूट आनी आउटपूट रेशियो. पयर लास्ट टायम आमी एक वर्स पयलीं पळयलो की 10वेचो रिजल्ट जवळ जवळ 80% वयर लायलो. आतां 80% वयर जो आउटपूट आसा तो खंयच्या कॉलेजींनी वतलो? आमच्या गोंयांक हायर सेकंडरी आसा कितल्यो, तातूंत कितली सीट्स आमकां अवेलेबल आसात हाजो अभ्यास करनासतना रिजल्ट लावप आनी खंय तरी एक दिशाहीन मार्गान वचप. रिजल्ट कमी लावप रिजल्ट न्ही, तुम्ही स्टडी करपाक ना. आमचे कडेन खूब रिजल्ट म्हणटा शूड बी बेस्ड ऑन सम क्रायटेरियाज. ओगी उठसूट 40% लायलो 50% अर्थ कांयच नाका. भुरग्यांक पास करपाचें जें आसा पासिंग शूड बी देर. तुम्ही ताका त्या लेवलाचेर हाडून पास करपाक इवन आतां RTE जे सजेस्ट करता आमी आतां एक भ्रम जाला की 8वी पर्यंत भुरग्यांक पास. इट इज नॉट 8वी पर्यंत भुरग्यांक पास.
भुरग्याक त्या केपेबिलिटीचे हाडून पास करप हो खरो ताचो मिनींग. आनी हाका लागून ड्रॉप आउट्स जी रेट आसा ती कमी जातली. पण रिजल्ट लायतना वेगवेगळ्यो क्रायटेरिया आसा त्यो समजून घेवन फाल्यां आमी जर आउटपूट काडत रावले 700-800 जर इंजिनियर जावपाक लागले आनी 200 जर डिमांड आसा जाल्यार मागीर त्या व्हॅल्यू ना त्या कोर्साक. सो यू शूड अंडरस्टँड द वॉट इज द रिक्वायरमेंट. त्या प्रमाणे ताचो रिजल्ट तुमी तयार करपाक जाय. तुमचे कडेन अवेलेबल रिसोर्सीस कितले आसात. फाल्यां तुमी आतां रिजल्ट लायला आतां भुरगे आमचे काणकोणचे भुरगे थोडे हांगा वचपाक लागले कारवार वचपाक लागले. बट इज एज्युकेशन बिकमिंग जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड आनी रिजल्ट ओरिएंटेड. चडशें तशेंच जाल्लेशें दिसता. आनी तें कशें जावपाक जाय हें बरोबर काय चूक आनी जर चूक जाल्यार तें कशें जावपाक जाय. नाही एक्झाम ओरिएंटेड म्हणजे आतां पळय फक्त ते पुस्तक घेवन एक BA जालो किंवा BSc जालो किंवा अमुकच पास जालो किंवा इंजिनियरींग जालो पण तो भुरग्याक बेजीक जर म्हणजे परिक्षे दृश्टीन शिकता भुरगो तो नॉलेज म्हटल्यार तर फक्त कितें पुस्तकानूच मेळटा अशें ना तर ताका एक्सपिरियन्स किंवा अनुभव मेळटा काय ना की बाबा तो भुरगो बँकींग क्षेत्रांत वतलो की जर वतलो जर जाल्यार ताका बँकेचें कितलें अशेंच भुरग्याय मेळटात की हांव जेन्ना काही इंटरव्यू घेतालो MA जाल्ले भुरगे किंवा M.Com जाल्ले भुरगे हे सर्वसाधारण एकटे क्लार्काचो जॉब आसलो ताका सांगलें यू जस्ट वर्क आउट बेजीक ऑन द बेजीक अमूक % जायना काडपाक पण प्रॅक्टिकल नॉलेज ना तर ते प्रॅक्टिकल नॉलेज कशें दिवं येता हो विचार करचो पडटलो ताका. एक गजाल म्हाका सांगात रायट टू एज्युकेशन एक्ट प्रत्येक जाण म्हणटात की इट्स क्वायट अ व्हेरी गुड एक्ट आनी कितें जो नोटिफाय जालो नाशिल्लो गोंया भितर काल नोटिफाय जाला. हातूंत भितर एक गजाल सांगिल्ली आसा ती म्हणजे 7.5 तास स्कूल आसचें स्कूल अवर्स आसची आनी 7.5 तासां खातीर तें फूल डे स्कूल आसचें.